आनी मये हांव म्हाका सगळोच तुका दिता आनी म्हजी भक्ती पळोवन तुजे तें दाखोवच्याक आयच्या दिसा हांव तुका समर्पिता म्हजे दोळे म्हजे कान म्हजे तोंड म्हजे काळीज आनी म्हाका सगळोच कांयच दवरनासतना देखून हे मोगाळे मये हांव तुजो जाल्ल्या वरवीं राख आनी सांबाळ म्हाका तुजी आस तरी वच म्हणल्या बरी निष्कल्पण जोडूंक मागणे हे मरिये पाप करनतल्या तुझ्या समा मरिफात कमी चिकोनी स्थळ जातो भगवंत नमान मरिये गुटपेन बरुले सुन तुझे संगाता स्त्रियां बीते तू सदैव आणि सदैवी फॉल तुझे उसीचे जेसु भगवंत मरिये दवाचमे आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन ये मरिये पाप करनतल्या तुझ्या समा मरिफात कमी चिकोनी स्थळ जातो भगवंत सुमीच्या बुडव्यान मरी बरी कबार हाडली आणि पवित्र आत्म्यार भीती बेस्ती जाली नमान मरिये गुटपेन बरुले सुन तुझे संगाता स्त्रियां बीते तू सदैव आणि सदैवी फॉल तुझे उसीचे जेसु भगवंत मरिये दवाचमे आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन आपल्या सुम्याची साकर तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे तैन जाऊं नमान मरिये गुटपेन बरुले सुन तुझे संगाता स्त्रियां बीते तू सदैव आणि सदैवी फॉल तुझे उसीचे जेसु भगवंत मरिये दवाचमे आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन आणि देवासो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये जेलो नमान मरिये गुटपेन बरुले सुन तुझे संगाता स्त्रियां बीते तू सदैव आणि सदैवी फॉल तुझे उसीचे जेसु भगवंत मरिये दवाचमे आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन भगवंती देवाचे मये आम्हापासून तू विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसवण्याक आम्ही फळ जावचे खातीर रातुया येसुम्या बुडव्याच्या इसबेवरवी तुझ्या पतान ख्रिस्ताव मनुष्यपण गतले आम्ही जाणा जाल्या त्याच्या कष्ट आणि कुस्तावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावाशे तुझी कृपा आमच्या त्याच करणारे मन मागता त्याच ख्रिस्तांच्या नामरिफात आमेन महिमा बाप्पा कानी पुता कानी पवित्र आत्म्या जे सॉरी तो स्वतःने सदा सर्वदा आमेन महिमा बाप्पा कानी पुता कानी पवित्र आत्म्या जे सॉरी तो स्वतःने सदा सर्वदा आमेन महिमा बाप्पा कानी पुता कानी पवित्र आत्म्या जे सॉरी तो स्वतःने सदा सर्वदा आमेन ताकोडोड्याकडे मागणे देवा गेले आबडे आमच्या राखण्या सर्गीचे देव मागू दिलाय तुझ्या थांबणे मुझे मोतूच वाढाय मका राख सांभाळ आमेन आमेन ससना विषय दिता काय सम्या नंतर प्रकाश संचेत पकडून समाधानांत विषय घेऊन देत आमेन आमेन मोरिये देवाचे माये आम्हापासून विनंती कर बाप्पाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. Page number 25, 25. सोम्या मंदिरात तुझ्या अर्घादी स्वरूपकारा तुझ्या गीता गाऊन प्रणाम अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता दिनपणी आज तुका सीता दया माया तुझी नियाळता दिनपणी आज तुका सीता दया माया तुझी नियाळता बाकी जिणी बोगस म्हूण मागता आदार कृपा पेसा वाजेता जमल्या सोम्या मंदिरात तुझ्या अर्घादी स्वरूपकारा तुझ्या गीता गाऊन प्रणाम अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता नोवेनाच्या 4थ्या दिसाच्या मिसाक आनी भक्तीपणाक तुमकां मोगाचो स्वागत पाठयता. हे आपल्या जिविताची 55 वर्सां संपोवची कार्मीन क्रास्ता नित्यादर वडो देवाक अर्घ जावन ती दिता आसतना तिका बागी जल्मा दीस आमी मागता देवाच्या आशिर्वादान तिचेर तिच्या कुटुंबाचेर आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा
देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमच्या सोवे आसूं. सुवार्थेंत जेजू आमकां मेळटा अधिकार आसलोलो जावन अधिकार नासतना न्हय. जेजूक ताच्या परगट जिवितांत अधिकार खंयतां लाभलो. एका शास्त्रीक फारिजेवाक तो अधिकार मेळ्ळा जैतर तांणी एका शास्त्रीच्या हाताखाल तरबेती जोडूंक आसली आनी तरबेती जोडलोलो व्यक्ती म्हणली ती शिफारस मेळ्ळ्या उपरांत मात्र तो अधिकार शिकोवचो तांकां आसलो. म्हण जेजू आमी पळयता खंयचीच तरबेती तो घेना वा कोणाच्याच त्या अधीन तो आसना. तर जेजूचो अधिकार खंयतावन आयलो, खंडीतावन हो अधिकार आयलो ताच्या बापातावन. पण ताच्या सडी तो अधिकार आयलो ताच्या एकीनपणाच्या आनी प्रामाणीक जिणया मरेपात. बाब भयणीनो, आमचो अधिकार येता न्हय आमच्या उद्द्यातावन, आमचो अधिकार येता न्हय आमच्या पदवेतावन, आमचो अधिकार येता न्हय आमच्या पयशांतावन, आमचो अधिकार येता न्हय आमच्या त्या शिकपातावन, आमचो अधिकार येता न्हय समाजांत आमी व्हडले मनीस जाल्ल्या वेळार. पूण आमी पळयता एक मनीस तो प्रामाणीक जाल्ल्या वेळार, एकीनपणाचो जाल्ल्या वेळार ताच्या उतराक मोल आसा. तो कितें सांगता तें घडटा. मदर तेरेसाच्या जिवितांत हे लिसांव आमकां स्पश्ट कळटा. कोणेंय तिका कसलोय अधिकार दिलो ना, पूण तिणें बरयलें एक ल्हानशें कागाळ सयत एका अधिकाराची एक प्रभाव गरजेंत आसलें. देखून आज असलो अधिकार सोम्या थंय आसलो तो तुमचे थंय म्हजे थंय आसूंक जाय. ह्या खातीर निरंतर आमचें प्रयत्न आमी करूंक आसा. आमचो अहंकार, आमचो गर्व, आमचें व्हडपण, आमचें हाम केदाळ आमी सोडता, ल्हान जाता, तवळ आमी एकीन जाता, प्रामाणीक जाता. आनी तसल्या एकीन प्रामाणीकपणाच्या जिणयेन हेरांचेर जायतो प्रभाव घालूंक शकतले हांव ही कृपा मागून ह्या बलिदानाक आमकांच आमी तयार करया. सांगाता आमी म्हणया, हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भगेवन सदांच अवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमीन. सोम्यांक काकूत कर, सोम्यांक काकूत कर, क्रिस्तांक काकूत कर, क्रिस्तांक काकूत कर, सोम्यांक काकूत कर, सोम्यांक काकूत कर. प्रार्थुया. सरपदवेदार देवा, भोवभगेवंत अवकार मरयेची शेकाय आमकां फावो केल्याय देखून आमी संतोसता. हे मोगाळा वयच्या विनतीन ह्या संवसारान सर वायटा विघ्नांतली आमकां वाटय आनी सरगार ससनाच्या सुखाक आमकां पावय.
हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. साम पावलोन तेसलोनिकांक बरयल्या पयल्या पत्रांतले वासा. भावा भयणीनो, खंयच्या वेळार आनी खंयचे घडये हे घडतले म्हूण हांव तुमकां बरोवची गरज ना. सुमयाचो दीस रातीक येतल्या सोरां बरी येतलो म्हूण तुमीच बरी जाणान. आतां आसा समाधान आनी सुरक्षिताय म्हूण लोक म्हणटा आसतना गर्भे स्त्रियेक प्रासूत काळार येणो आयिल्ले बरी एकाच सणे तांचे वयर विबाड देंवतलो आनी तांतली सुकोवन घेवंक ती शकची नान. पूण तुमी भावा भयणीनो काळोखान नान देखून तो दीस एक सोरा बरी येवन तुमकां समटावन घालिचो ना. तुमी सुमेज उजवाडाची भुरगीं, दिसाची भुरगीं. आमी रातीची न्हय काळोखाची न्हय. देखून हेरां बरी आमी न्हीद काडूंक नजो. बगार जागृत आनी चातूर रावया. देवान आमकां आपल्या क्रोधाक म्हूण निर्मूंक ना. बगार सोम्या जेजू क्रिस्ता उद्देशी सोडवण जोडूंक आमकां निर्मिल्यान. आमी जिवंत आसूं वा मर नसो ताचे सांगात आमी जिये जय म्हूण तो आमचे पासत मेलो. अशें आसता तुमी येदोळ पर्यान केला तशें एकामेकाक धैर्य आनी सहकार दिवन फुडें सरा. देवाचें उतर हें. ह्या जिवितांत सर्वेस्पराची दया माया हांव भोगूंक पावतलो म्हूण म्हाका भरवोसो आसा. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो. हेर कोणाक हांवें भियेजय. सर्वेस्परूच म्हज्या जिविताचो खांबो. हेर कोणाक हांवें कांपा जाय. ह्या जिवितांत सर्वेस्पराची दया माया हांव भोगूंक पावतलो म्हूण म्हाका भरवोसो आसा. एक उपकार सर्वेस्परा लागीं हांवें मागला. आतांय तीच म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराची गरी हांवें बिडार करूं. सर्वेस्पराचे सुवादीकपण साकून ताच्या मंदिरांत ताची खुशी हांवें समजून घेवं. ह्या जिवितांत सर्वेस्पराची दया माया हांव भोगूंक पावतलो म्हूण म्हाका भरवोसो आसा. इतले हांव खरेंच भरवोसून आसा. ह्या जिवितांत सर्वेस्पराची दया माया हांव भोगूंक पावतलो. सर्वेस्पराची तर वाट पळोवन रावा. धैर्य घे आनी दृढ राव. वय सर्वेस्पराक अत्रेगून राव. ह्या जिवितांत सर्वेस्पराची दया माया हांव भोगूंक पावतलो म्हूण म्हाका भरवोसो आसा. Kalsia, tacha povit nawa, hogli kusaria. Alleluia gavya, sumya kalsia, tacha povit nawa, hogli kusaria. Gita gaunovi, sumya gawadia, kinnari vazo. श्रेष्ठत्या आमी नियाळ्या ताचे बरेपण आमी वाखण्या. alleluia गावया सोम्या कसिया ताच्या पवित्र नावा होगली कुसाया. alleluia गावया सोम्या कसिया ताच्या पवित्र सर्वेस्पर तुमच्या सोवे आसू. तुमच्या सोवे आसू. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. उपरांत जेजू कफरनौ नावाच्या गलिलेच्या शहराक देंवून गेलो. थंय तो साबताच्या दिसा तांकां शिकोवंक लागलो.
तो अधिकार असलेल्या मनशा बरी उलयता तें पळोवन ताची शिकोवण आयकले सकडी ताका विस्मीत जातले. त्या सिनागोगांत देवसार लागुल्लो एक मनीस आसलो. जेजूक पळयतस ताणें व्हडल्या ताळ्यान अशी बोप मारली, नजरेताच्या जेजू, तूं आमच्या खोबरेक कित्याक आयलाय? आमकां नाश करूंक आयलाय मू? तूं कोण म्हूण हांव जाणा, तूं देवाचो भाग्यवंत. पूण जेजून ताका बेश्टान म्हळें, तोंडम, आनी ह्या मनशांतान भायर सर. तितल्या देवसारान सोमेस्ता मुखार ताका धरणीर आडगलो आनी ताका कांयच बाधा करिनासतना ताचे येतावन तो भायर गेलो. लोक सकट तटक जालो की एकामेका लागीं उलोवन ते म्हणाले, कसलीं उतरां हीं? अधिकारान आनी पदवेन देवसारांक तो फरमायता आनी ते बाईसन वेतात. जेजू विशयांतली ही खबर भोंवतणीच्या प्रांतांनी गाजली. देवाचे उतरिये वाखणी तुका क्रिस्ता. पेज नंबर 112 112. स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो, भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो, भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. उंडो आनी वाय हाड वेदेशी आयल्या, दिनवाशी काळजां त्यो तुका अर्पिता. आमकां सामी तुका काणीक जावं दिता, स्वादी मोगान तुज्याची येवका शेता. स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो, भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो, भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. भुरग्यानो, बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नाके पळय सभेच्या गावात सरेस्पर मानून घेव. कनवळ्या बापा, भाग्यवंत अवकार मरयेचो उडास करून आमची मागणी आनी देणी तुजे मुखार आमी घालता. तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमच्या सर्गींच्या आवयच्या मजतीन आमच्या दिसा दिसाच्या जिवितान आमी तुका मानवाशें कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमच्या सोबे आसू. तुमचे सोबे आसू. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा,
तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापवन म्हूण वळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायदी आसो. भाग्यवंत अवकार मरयेचो भक्तीन आनी मोगान आज आमी उडास करता आनी तेचें दिन वासनेचें गीत गावून तुजी कनवळाय आमी वाकणता. शेकान शेक प्रितुमेचे कितली वर्ती तुजी विजमिता. सर्व काळी मनशातय कितली अपरिमीत तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवीक साकरणेचेर काकोतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवंदार मनशा कुळासो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे वदेशीन देवदूतांचो दळबार संतोशान तुका वाकणटात सरकार. तांचे वाकणेक आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Poet, poet, poet darbaraso, सर्वेस por tu, sargani samsar भरला तुझ्या वैभवा. उसगीन तुका जय, उसगीन तुका उसगीन तुका जय 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 जय. उसगीन तुका जय. सर्वेस पोराची नावी येता ताका जय. उसगीन तुका जय 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 जय. उसगीन तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र. तुंस सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुखुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परेन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्सी नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पतकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पसूत आनी समेस्त मनशां पसूत तें वारवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. Bavart so good pergatuya. तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवन पणावर
बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवितेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अकिया प्रितुमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवंत बापा पिटर आमच्या गोबडी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणींची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता ओंकार मरिये देवाचे माये सांगाती सांजूचे तिसोपती भगवंत धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या तुज्या सगळ्या भक्तां बराबर सांत आंतोनी बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं तियास जेजू वरवीं तियास जेजू सांगाता तियास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडवंदराची आचरणा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन सांगाता म्हणया आमचे बाबा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दीव नाका पूण वायटांतली आमकां निवारे सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवारे दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आनी बरी भलायकी आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवंतरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय कित्याक रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमच्या सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाची शेळिये संसाराचे पाकार देले आमची काकूट कर देवाची शेळिये संसाराचे पाकार देले आमची
कुमगार वांटूंक आनी एकल्यान वयर येवचें. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयिल्ल्यान ती सोबागी. सोमयांचवे म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 142, 142. तुझ मोजा
आमच्या दोळ्या आमी दामपिया आमच्या मोतींत आनी काळजान शांतपण आमी हाडया आनी सोम्याचें सांगातपण बगया. हे क्रिस्तांव जावन म्हजे थंय विशेष अधिकार आसूंक जाय, कित्याक देवाचो भुरगो हांव. आनी हो अधिकार येता म्हज्या एकीनपणाच्या, प्रामाणीकपणाच्या, मागण्याच्या आनी देवाच्या सांगातपणाच्या जिणया मरिपांत. असले जिणी आमची जावच्याक मागया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, भाग्यवंत अवंकार मरियेच्या उडासाक आमी तुका भेटयल्या त्या संस्कारांत तुवें आमकां आत्मीक पोशण दिलाय. ह्या पोशणाच्या गटायेन आमच्या माये परी तुजी कुशी पाळून सर्गार तुजी ससनाची सोडवण बगोवंक आमी तयार जावं. आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमच्या सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वोडकार. भुरग्यांनी तांची फुलांची बशी काण घेवची. नोवेना कुमो करतल्यांनी मुखार येवन रावचें. बाबार्थाची प्रार्थना वाचतल्यांनी हांगासर वयर हजर आसचें. बाबा भयणीनो, नोवेनाचो 4थो दीस आज आनी आयचो विशय जावन आसा युवा सणां. आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबांत युवा सणां आसात. आमच्या वाड्यांत युवा सणां आसात. आमच्या फिरगजेन, आमच्या समुदायांत युवा सणां आसात. बरीं युवा सणां आसात आमच्या कुटुंबांनी. आसा थोडीं युवा सणां वायट सवयांक बली जाल्लीं तसलीं आनी थंय आयच्या काळार मोबायलाक एडिक्ट जावन पबजी तसल्या गेमाक वा हेर संगते एडिक्ट जाल्लीं आसात. आसा थोडीं युवा सणां ड्रग्साक एडिक्ट जाल्लीं तसलीं. आमी पळयता आमच्या मदें आसात बेकार अशीं युवा सणां, बरें शिकल्यान पूण काम ना. आसा थोडीं युवा सणां काम आनी पुरो आसा पूण जिणयेंत फावो तो सांगात मेळोना. आनीकी जिणये सांगाताच्या सोदनेर आसात, एका न्हवऱ्याच्या वा व्हंकलेच्या, चल्या चलयेच्या. आसात युवा जाणां आमच्याच फिरगजेंत आसात. थोडीं जाणां हांवें दोगां तेगां पळयलीं कुडींत उण आसची. ह्या सर युवा जाणांचो उडास करया. आमच्या बऱ्या युवा जाणां खातीर देवाक अर्गां दिता आसतना कोण गरजेवन युवा जाणां आसात तसल्यांचो विशेश तरान आमी उडास करया, तांच्या खातीर मागया. आमची युवा सणां सदांच ती बरी आसूं दी, सुडसुडीत आसूं दी, बाबार्थी जावं दी, मागण्याची जावं दी, शेगुणां बरी जावं दी, जिणयेंत उंचल्या पावंडाक पावची तसली जावं दी म्हूण आशेवया आनी मागया. आयच्या दिसा सगळीं मांडावळ करून आमकां स्नॅक्स दिल्यात. अंतोन दुसऱ्या वाड्याचो गुरकार आनी वाड्या घरां तांचो उपकार बाबडटा. देवाच्या आशिर्वादां तांचेर मागता. सांगातास मागीर एका भयणीन बाळोवचेचो वाड्यांत आमकां स्नॅक्स दिल्यात. देखून तिचोय उपकार बाबडटा. देवाच्या आशिर्वादां तिचेर तिच्या कुटुंबाचेर आमी मागया. ह्या सर मागण्या सोवें विविध आमची मागणी आतां सोम्या मुखार दवरया. बापा, पवित्र सभेच्या धार्मीक मुखेल्यांनी समेस्त युवा सणांक सक्ती मार्गदर्शन दिवन वाडोवंक कुरपा लाभय म्हूण मागता. जावा
बापा आमचे मागणे आयक. बाबा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांनी युवजनांक सडीत मापान उमेद दिव आनी तांच्या मुखेलपणा मुखांत राष्ट्र बांदून हाडूंक कृपा दी म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. युवजनांनी जेजूचे दैरादीक शिस्त जावं समाजेंत परसलची तारा जावं आनी बावडती जिणे जियो दैवीक प्रेरण लाभय म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. समेस्त युवजनांनी आपले जिणेंत सारकी विसवण करून बरोशाचे वाटेन सोमको तशेंच तांकां बरो फुडार लाभय म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. जिणे संगती मेळनासता आजच्या युवजनांक एकसुरपणांतली आनी निराशेंतली भायर येवंक बेगीनच बरी सैरीक दया कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हांगा हजर जालेल्या आमी सर्वांनी युवजनांक धैर्यान बरोवंक आनी तांकां जोगते मार्गदर्शन दिवन बऱ्याच फुडाराचे वाटेन सोडोवंक गरज असली मजत लाभय म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. दोळे धांपून मौनपणी आमच्या वैयक्तीक कुटुंबाच्या गरजां खातीर मागया. ही सकट आमची मागणी जेजूच्या मागण्या बराबर सर्गी बापा भेटून म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणे पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोवेनाचे मागणे. येसवादीक मोरये तुका देवाची आवय जावं निर्मिल्ल्या वरवीं तूं आमची राणी आनी मोगाळ आवय जावंक पावली. तुवें आमचे मदें केल्ल्या कृपेच्या मात कार्यां पासून म्हजी खालती मागणी दयेन आयक. सर कुशींनी म्हजेर भर घालच्या अर्येका गरजांनी आनी चड करून आतां म्हाका दोसच्या सर कश्टांनी म्हजो पुरतो बरवसो तुजे थंय दवरता. हे भाग्यवंत मोरये तुका मात्र दिल्ल्या विशेश देण्या वरवीं आनी तुवें जोडुल्ल्या मनशा फळांक लागून तूं आजय म्हजे थंय काकुळदार म्हूण दाखय. तुवें वाणच्या आत्मीक भंडारांची झर आनी निरंतर वाणची देणी केदींच सोंपनान म्हूण दाखय. कित्याक देवाच्या बापय सारक्या काळजा थंय तुजी पदवी मीत मेर नातलेली. तूं पाप करत नासतना गर्भ सांबावलेल्या पयल्या घडयेतावन देवान तुका ग्रेस्त केल्ल्या आनी तुजे थंय वतलेल्या अपरिमीत कृपे मरेपाद हे सर्गींच्या राणये म्हजे मागणे दयेन आयक आनी हांव तुज्या काळजाचें बरेपण ससनाच्या ससनाक ओगळचिता. आमेन. नवेन आरंभ करया. सकट संगाता मेळया. सकट सांगाता मेळया. सकट लागीं सरया. आमचे ताळे एक करया. मोरयेक होगळसिया. ओर्दा हितलानी सोद्या. फुलां
सोबीत फुलांची ओढा हितलानी सोद्या फुला एकठांय करया तांचो एक कोण गोंद्या आनी मायेक दिव्या सकट सांगाता मेळ्या सकट लागीं सरया आमचे ताळ्ळे एक करया मोरयेक ओगळसिया सकट सांगाता मेळ्या सकट लागीं सरया आमचे ताळ्ळे एक करया मोरयेक ओगळसिया आम्हा पासून विनंती कर बाळोक मोरिये क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी पावस आमच्या खातीर हे मोगाळी बाळोक मोरये तुझ्या जल्मा फेस्ताच्या 4थ्या दिसाच्या ह्या नोवेना वेळार हांगासर समजल्या सर तुझ्या भुरग्यांचेर तुजो मोगाचो आशिर्वाद घाल तुझ्या जिवितांत आसली ती देवाची भक्त आनी देवाचें सांगातपण आमच्या हरी एकल्याच्या जिवितांत जोडून दी विशेषान आमच्या जिवितांत आमी बरी भलायकी आनी सर रितीचें बरेपण आमकां दया कर हें प्रार्थन आमी करता क्रिस्त आमच्या सोम्या मरी पाक उगडशी आं ओगळसिया तिकाता वर्णिया गायंती चे सोडू सर्गया ते बोरू एकामेकाचे मातें बुजां नितळ करात. ती नमान मरयो आमच्या बरेपणा खातीर कुटुंबाच्या बरेपणाक सांगाता भेटोवया. नमान मरये कुरपेन बरोले सुमी तुजे सांगाता स्त्रिया मित तू सुदेव आनी सदवी फॉल ते गुसचें जेसू भाग्यवंती मरये देवाचे माये
आम्हा पापियांक ती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे कळेन आमे नमान मरिये कृपेन बरले सोमी तुझे सांगाता स्त्रिया मित्र तू सुदेव आनी सदवी फॉल ते गुसुचें जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक ती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे कळेन आमे नमान मरिये कृपेन बरले सोमी तुझे सांगाता स्त्रिया मित्र तू सुदेव आनी सदवी फॉल ते गुसुचें जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक ती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे कळेन नमारणीय सांगाता म्हणया नमारणीये काकुळतेचे माये नमन आमच्या जिवा अमृत आनी बरवशा तुका आमी उलो मारता आमी परदेशी इवेची बाळकां ह्या तुकाच्या कोणात आसता अस्कार उस्कार सोण तुका आमी रुदान करता तर तूं आमचे शेकाये ते तुजे काकुळतेचे दोळे आमचे वयर परती आनी ह्या परदेशा तुजे कशें देवी पोळ जेजूक आमकां दाखय हे दयाळी हे मोगाळी हे दुलोबी अवकारी भगवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर मोगाळ पुता सोवे अवकार मरिया शिरुवाक दिव आमकां मोंती सायबिणी सांप्रिजीत माये भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र सकाळांकी बरो दीस मागता सकाळांनी स्नॅक्स खाण घेवचे थँक्यू